झाले ऑल सेट. सो गाईज गुड मॉर्निंग. तर सकाळचो नाही व्हडलोसो टायम सांगना आणि आयज म्हणटात तशे हे घेवन बसल्या मी सकाळी सकाळी बॉक्सां सामकी. म्हटल्यार नाही पार्सलां जी आसा ती आयज आमकां इतली पोस्ट करपाक जाय. म्हटल्यार थोडी थोडी अशी पोस्ट करता आमी ना रे. आणि आयज मातशें पावसाचें वेदर आसा. सो पावसाचें वेदर असलें न्हय म्हटल्यार पावस असलो काय मातशी बॉक्सां बीन व्हरपाक त्रास जाता, मागीर भिजता न्हय ती. सो हांगसर आमी सगळे रेडी केले. स्लीप बीन हे करचे पडटा न्हय तशें ते पळय ते केल्ले आसा तशें. सो खूब जाणां विचारतालीं म्हाका की ऑर्डर केन्ना पोस्ट करतले काय म्हणून. सो दिसाक आमी 5-7 अशे ऑर्डरी पोस्ट करता न्हय रे. तर आयज खुबशे जाणांचे पोस्ट जातले ऑर्डरी. आळस कसलो काडटा सकाळी सकाळी. आणि जस्ट नाव संजय येयला म्हणल्यार वदळ येयला म्हणजे कामाक वचलेलो ती हे स्लिपी बीन पोस्ट करपाक काय स्लिपी अटॅच करपाक कितें. आणि टी शर्ट सेम समजो नाकात तुमी. हा व्हिडियो हांव 2-3 दिसा उपरांत शूट करता, नाल्यार लास्ट व्हिडियोन हेच टी शर्ट आसले तेजे. आयज 3-4 दीस जाले आतां व्हिडियो शूट करता. हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी. आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी दनपारचे देड जाल्ले आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडियो स्टार्ट करता. एक्चुअली वदळच्यान ट्राय करता की व्हिडिओ स्टार्ट करतले बट पॉसिबलूच जायना जालें. आनी तुमकांय खबर आसा सद्या हांव खंय बिजी आसता ते. तर त्याच बरोबर जस्ट हांव घरा कडसून येयलें, घरा कडेन मातशें काम आसलें तें केलें आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करुया. आनी हेच्या पयलीं तुमी क्लिप पयलीच आसतली ती सकाळी क्लिप घेतलेली हांवें, कारण सकाळी संजय बी येयल्लो कारण ऑर्डरी आसले. सो ते ऑर्डरी काय तेणी व्हरोंक ना, बाकी अशा तरेन पॅक करून दवरले कारण मातशें एक अर्जंट काम येयलें तेका लागून पोस्ट करूंक गावोंक ना तेका. सगळीं पार्सलां हांगसरूच आसा आनी तेच बरोबर म्हणटात तशें म्हाजी ऑर्डरी सुद्दां तेच्या घरा कडेन येयल्ले कारण सद्या आमच्या हांगसर ऑर्डरी येयनात नकळो कित्याक लागून. सो तो न्हय ऑर्डरी घेवन येयल्लो हे पळय ही ऑर्डर. आनी तेच्या भायर न्हय आमगेर आयज घरभर असो यम्मी यम्मी वास सुटला. म्हणजे आयज आमगेर नॉन व्हेज आसा चिकन, कारण पावस बी पडटा तेका लागून प्लॅन केलो की चिकन करुया. खूब दीस जाले चिकन करूंक ना तेका लागून. सो ते फुडें अपडेट तुमकां दितात. त्याच बरोबर सगळ्यान पयलीं तुमकां हे कितें आसा तें दाखयता. तें म्हाका स्पेशली तुमकां दाखोवपाचें आसलें कारण हांवें न्हय मुद्दाम ऑर्डर केला कारण म्हाका खरेंच युजफूल आसा. हे जे दार दिसता न्हय ते दाराक गॅप आसा सकयल्यान आनी ती गॅपीनसून न्हय अशें म्हणजे गॅप मातशी चड आसा, ते गॅपीनसून बारीक बारीक जिवाणे अशे येवं शकतात. तेका लागून आमी रातचे कितें करता कपडो लायता ऑर लाकूड लायता कित्याक सेफ्टीक लागून येवपाक जायना म्हणून. सो फायनली म्हाका न्हय ऑनलायन सर्च करतना हे गावले हे पळय. सो हे म्हाका अशें दिसलें की खूब युजफूल आसा आनी तुमकांय म्हटलें दाखोवया, तुमकांय बी यूज जातलें कारण थोड्यांच्या घरांनी धाकटी भुरगीं सुद्दां आसता आनी दार ओपन असल्या कारणान भंय दिसता न्हय जीव बीन कोणी येत बीन म्हणून गेटीनसून बीन. सो तेका लागून म्हाका दिसलें की तुमकांय दाखोवपाचें म्हणून. तर ऑलरेडी ओपन केला. कसलें पार्सल येयलें आनी तें ओपन करूंक ना अशें तर जावंक शकना न्हय. सो ऑलरेडी हांवें ओपन केल्लें. तर आतां तुमी म्हणटली हे आनी कितें लांब लांब सामकें. सो खूब हलकें आसा बट भरपूर युजफूल आसा. हे जे दिसता न्हय ती एक स्ट्रीप कशी आसा हांगसर अशें सर्कल कशें आसा म्हटल्यार स्पॉन्ज टायप आसा ते बट खूब युजफूल आसा कारण आमचे जे दार आसता पळय खंयचेय दार ज्या दाराक गॅप आसा न्हय त्या दाराक हे घालपाक मेळटा. म्हटल्यार ही जी स्पेस आसा पळय तेका अशें दार घालपाचें आनी मागीर ही सायड आनी ही सायड दाराच्या दोनूय सायडीनसून उरता म्हणजे तुमच्या दारांसून गॅपीनसून कोण येवं शकना स्पेशली. तेका लागून हे हांवें ऑर्डर केले कारण हांगसर तर कोण ना कोण चालूच आसता तुमकांय खबर आसतलें. सो अशें न्हय 4 आसात हे एक जाले, हांगा 2 आसा हे पळयात आनी हांगसर एक आसा. म्हाका हे न्हय 250 रुपयांक कितें तरी पडले बट मेन म्हटल्यार युजफूल आसा न्हय. सो तुमकां दाखयता कशें कितें यूज करूं शकता आनी हेजी लिंक सुद्दां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता म्हणजे तुमकां ऑर्डर करपाक बरें जातलें.
म्हाका 250 रुपयान कितें तरी पडलें हें आनी हांवें फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केल्लें. सो हे पॅकेजींग सुद्दां बरी आसा. सो तुमकां दाखयता कशे तरेन यूज जाता तें घालून बी दाखयता कशे तरेन घालप तें म्हणजे तुमकां बीन मागीर बरें पडटलें. हे हलकें आसा स्पॉन्ज आसा तेका लागून आनी अशें बँड सुद्दां जाता. हे जाय तशें तुमी फोल्ड करूं शकता कितें बी करूं शकता. सो चला फ्रंट डोर जे आसा न्हय आमचे तेकाच घालून पळोवया म्हणजे तुमकां आयडिया मेळटली म्हाकाय बीन आयडिया मेळटली. आनी मम्मी हांगसर बिजी आसा जेवण करता चिकन. सो चला पळोवया. सो गायज हे आसा ते मेन डोर पळोवं शकता तुमी आनी तेच्या सकयल्यान न्हय गॅब आसा. ही पळयात ही जी गॅब आसा न्हय तुमी पळोवं शकता. तरी बट आमी जुगाड केल्लो हांगसर अशें हे बीन घातलेले पेपर बीन कोणूय येवं शकता म्हणून. सो भरपूर युजफूल जातले म्हाका हे पळयात कितली गॅब आसा पळयात. इजिली कोणूय हांगसून येवं शकता आनी बॅकग्रावंड म्युजीक तुमकां हेरी दिता कारण तेका भितर घातला हांवें. हांगसर सुद्दां म्हणटात तशें गॅब आसा. ही पळयात भरपूर गॅब आसा आनी हे पळयात आतां कळटा आसतलें तुमकां कितली गॅब आसा ती पळयात. खंय रे आतां ओगी रावलो मरे तूं. हेरीन आमकां बॅकग्रावंड म्युजीक दिता पेपे पेपे पे पेपे करता तो. तेका भितर घातला रुमान कारण म्हाका मेन डोर जे आसा ते ओपन करूंक जाय नाल्यार भायर वयतलो तेका लागून. सो हे दार तुमी पयलेच आसतले हे तेंचे मेन डोर आसा आनी हेका सकयल्यान तुमी गॅप सुद्दां पयली आसतली कशा तरेन आसा. सो तेका आतां हांव न्हय हे घालून तुमकां दाखयतलें. हे जे आसा न्हय स्ट्रीप ती घालून दाखयतलें. सो म्हटल्यार तुमकां आयडिया मेळटली मागीर. ओदे हांवें मातशें ट्राय केल्लें बट सारकें घालून पळोवंक नासलें. सो आतां म्हटल्यार तुमकांय बीन दाखोवया आनी हांवूय पळयतलें कशा तरेन आसा तें. सो चला सगळ्यांत पयलीं हांगसर हांवें न्हय दार ओपन केलें आनी आतां ही आमी तेका घालून पळयतली. तर कशा तरेन घालप तें सांगता. हे जे सेंटर आसा न्हय हे सेंटर जे आसा न्हय ते हितून घालपाक जाय. हे पळयात. सो हे पळयात हे जे सेंटर आसा ते अशें घालपाक जाय आनी फकत न्हय तुमकां अशें हे करपाक जाय. हे पळयात. सो इजिली वयता ते कांय प्रॉब्लम जायना पळयात. सो स्लो अशें धुकलपाक जाय. जितले तुमचे दार आसा न्हय तितले अशें तुमी हे करपाक जाय. तर हांगसर तुमी पळयात कशा तरेन जालें तें आनी दिसपाक बी बरें दिसता. हितून कलरूय आसा आय थिंक सो ब्लॅक एंड ब्रावन आसा. आय थिंक सो हांवें ब्रावन ऑर्डर केला कारण म्हाका कलराचें तशें कांय हें नासलें. म्हाका सेफ्टीक लागून ते स्पेशली जाय आसले. तर अशा तरेन आसा. हे पळयात आनी ही न्हय एक्स्ट्रा आसा. सो तुमकां न्हय बंद करूनय दाखयता पळयात. सो अशा तरेन आसा. सो हे जे आसा न्हय ते एक्स्ट्रा आसा म्हटल्यार एक्स्ट्रा जे आसा ते तुमी हांगसून कट सुद्दां करूं शकता. सो बरें आसा न्हय. सो पळयात हां हे पळयात. सो अशा तरेन पॅक जाता पळयात. कोण येवं शकना म्हटल्यार सद्या हे म्हाका कट करूंक जाय. सो ते मागीर थंय एडजस्ट जातले. जी गॅप आसा ती म्हाका खूब लायक जालें खूब लायक जालें. हे पळयात बऱ्या तरेन आसा. कोण येवं शकना. मेन म्हटल्यार गॅप जी आसा ती भरोवन येता पळयात. सो सद्या हे जे दार आसा ते मातशे हे आसा तरी बट दार जर तुमचे बरें अशें लायक हे आसत न्हय जाल्यार खूब बरें आसा. हे पळयात फिटींग सुद्दां खूब बरें बसता पळयात. बरें आसा न्हय. सो हे म्हाका कट करूंक जाय फकत बाकी मागीर थंय ते सारके सेट जातले. सो कशें आसा मुद्दाम कमेंट करून सांगात हां. तर ओपन करून दाखयता एकदां तुमकां. हे पळयात इजिली ओपन सुद्दां जाता. बंद करपाक कांय प्रॉब्लम जायना आनी इजिली तुमी बंद सुद्दां करूं शकता पळयात. कांयच प्रॉब्लम ना. आनी मेन म्हटल्यार दोनय सायडीनसून ते पॅक जाता पळयात. हे पळयात. सो गॅप जे आसा ते तुमी हांगसर पळोवपाक शकता. अजिबात अशें गॅप उरना. बरें आसा न्हय. गायज तुमकां कळत आसतलें कितले युजफूल आसा तें. म्हाका तर खरेंच अशें दिसलें की युजफूल आसा म्हणून. आनी प्रमोशन बीन तसलें कांय ना. म्हाका अशें दिसलें की तुमचे बरोबर शेअर करपाचें म्हणून हांव करता. कित्याक म्हटल्यार कोणाकूय हे जावं शकता ना हेल्प जावं शकता तेका लागून. हे पळयात. सो अशा तरेन आसा हे. हितून दोन कलर आसा. एक आसा ब्लॅक आय थिंक सो आनी एक ब्रावन आसलो. हांवें कलर पळोवंक ना डायरेक्ट ऑर्डर केलें कारण म्हाका तें बरें दिसलें तेका लागून. सो अशें 4 येता. हे पळयात. सो हांगसर हांव एक यूज करतलें आनी बाकीचे म्हाज्या घरा दवरतले म्हणजे थंय यूज करतले कारण एकूच हांगासर दार आसा न्हय तेका मातशी गॅप आसा चड गॅप आसा.
सो अशा तरेन आसा. सो स्लो स्लो करून म्हाका फ्लिपकार्ट शॉपिंग करूंक जाय. इतल्यान करचें ना जेन्ना हांव शिफ्ट जातलें म्हाज्या घरा कडेन तेन्ना स्लो स्लो करून शॉपिंग स्टार्ट करतलें म्हाजी ऑनलायन जें कितें ऑर्डर करूंक जाय. बाकी हांवें विश लिस्टान आनी कार्टान घालून दवरलेलें आसा, मागीर एकदम ऑर्डर करपाचें. तर ही ऑर्डरी पळोवया आतां केन्ना दिवपाक गावता तें. फाल्यां चड करून पोस्ट करतली. सो दाखयता तुमकां. हांगाच दवरलें हांवें, म्हाका टायमूय ना त्या रुमान व्हरोन दवरपाक. सो हे पळयात हांगसरूच न्हय सगळे ऑर्डरी दवरले हांवें. ते आतां म्हाका रुमान व्हरून दवरूंक जाय, अरेंज करूंक जाय कशाच तरेन, कारण हांगासरूच ते अशें दवरपाक जायना न्हय तेका लागून. हे पळय हे जे ऑर्डरी जितले दिसता ते फाल्यां सकाळी कशा तरेन पोस्ट करतलें हांव. तर कळ्ळें आसतलें तुमकां. तर चला आतां किचनान या, मम्मी कितें करतात ती पळोवया. हय सांगच्या पयलीं तिका कळ्ळें पळयात कॅमेरा चालू जालो तो. सो सद्या ती बिजी आसा, जेवण करता. कितें केलां गे आयज? चिकन केला. आनी आतां कितें चिली करतली, चिली मागीर करतली. सो अशा तरेन चिकन चालू आसा. आनी मसाला ह्या फावटचो न्यू तो घातला. सो न्यू स्टॉक जो येयला न्हय तो तिणी ट्राय केला. वास एकदम बेस्ट येता, खरें सांगता. ह्या फावटचो मसालो खूब टेस्टी जाला. मातसो डिफरंट जाला कलरान पूण टेस्टी जाला. सो हांगसर तुमी कलर सुद्दां पळोवपाक शकता. तर चला तिका जेवण करून ऑलरेडी लेट जालो तेका लागून. 2 जाली. आड्डता हॅरी आड्डता. तर एक्चुली न्हय जेवण तर सदांच आमचें बेगीन जाता. आयज मातशें लेट जालें कारण घरा कडेन काम आसलें आनी तेच बरोबर आतांय बीन म्हणटा तशें मातशें टायल्सांचें बीन पळोवपाक जाय न्हय कशें कितें. म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार ते येतात न्हय मेजरमेंट बीन घेवपाक कशें कितें. आमी सगळ्यां कडसून इन्फो घेता कशें कितें, एकल्याकूच विचारलें आनी काम दिलें अशें बीन ना. सो आतांय बीन एक काका येवपाचो आसा, म्हटल्यार लांबीचे हे करपाक मेजरमेंट बीन घेवपाक कशें कितें आसा, कितले रूम आसा ते बीन. म्हटल्यार जसो बजट वयता त्या प्रमाणे प्लॅन करता हांव गोश्टी. एकदम म्हणटा तशें डायरेक्ट अशें कामाक हात घालिना. जसो म्हाजो बजट आसा त्या प्रमाणे हांव काम स्टार्ट करता. सो आतां लांबी पळोवपाक जाय कशें कितें, कितलो बजट बसता कितें तें. तर एकलो काका आतां येवपाचो आसा, तेकाच लागून तेचो वेट करताली आमी वदळच्यान. बट 2 जाली. तो येतलो आनी आमी किचनान म्हटल्यार जेवण करपाक स्टार्ट करतली बीन म्हटल्यार. बट तो येवंक ना. सो आतां तरी बट पळोवया तो येयलो जाल्यार बरें आसा. 2-3 फावटी मम्मीन गॅस बंद केली येतलो 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 करून. सो तो गेल्या शिवाय तेका प्रॉपर सांगूंक गावना न्हय. तरी पळोवया आतां. आड्डता पळयात कसलो तो. सो तेजें दार ओपन करया. कोणी घातलो तुका भितर? मम्मीन तुका भितर घातलो? तेका भितर घातलो मगे तुवें? अरे कोणी घातलो बाबा तुका भितर? भितर घातलो तुका? तिणीच घातला आनी कंप्लेन करूंक वयता. कंप्लेनी करता फकत कंप्लेनी. अरे कंप्लेनी कसले रे पळयात, कंप्लेनी तेजे कसले चालू आहा पळयात. पहिले न्हय तुमी मम्मी कडेन कशें कंप्लेनी करता ते पळयात. एका एक्चुली एका कितें कळटा पूण सगळें कळटा. कशी कंप्लेंट करूंक जाय, कोणा कडेन वचून कंप्लेंट करूंक जाय हें तेका सारकें कळटा. तोच तो हॅरी आयकता आतां गजाली. तर कांयच फुडल्या म्हयन्यान नागपंचम, तेज्या मागीर चवथ, रोखडीच चवथ आनी नागपंचम येयली. सो शिफ्ट केन्ना जाता आमी घरा कडेन पळोवया कितल्या बेगीन जाता ती. सो खूब जाणां म्हाका विचारता सुप्रिया तूं शिफ्ट केन्ना जातलें सांग न्हय. तर शिफ्ट जातले तेन्ना तुमकां कळटलेंच. आनी खूब जाणांचे क्वेरी सुद्दां आसात घरा रिलेटेड, ते सुद्दां हांव म्हणटा तशें शेअर करतले तुमचे बरोबर. आनी कालूच एक कमेंट येयल्लो म्हाका की तूं फूल घर कित्याक दाखयना काय म्हणून. तर गायज पळयात, म्हटल्यार हांवें थंय रिप्लाय दिल्ली आसा. सो कशें आसा ना, म्हटल्यार हांव म्हाज्या रिलेटेड सगळे गोष्टी तुमचे बरोबर शेअर करता. म्हाजे घराचें काम कशें कितें चालू आसा, कितें आसा तें. बट न्हय फॅमिली जरी जाली तरी न्हय दुसऱ्याची प्रायवसी हर्ट करपाक म्हाका लायक ना, कळ्ळें न्हय.
थोड्यांक म्हणटा तशें लायक नासता सोशल मिडियाचेर सगळें दाखोवपाक, बट म्हाजें लायफ कशें आसा सोशल मिडियाचेर आसा. सो म्हाजे रिलेटेड तुमी सगळें पळयतात कशें कितें हांव म्हणटा तशें काम करता, म्हाज्या घराचें कितें अपडेट आसा हें सगळें पळयता. बट म्हाका दुसऱ्याची प्रायवसी म्हाका लागून हर्ट करपाची ना. सो जितलें म्हाका दाखोवपाक जाय तितलेंच हांव तुमचे बरोबर शेअर करता, तुमकां दाखयता. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें, बाकी तुमी समजूं शकतात म्हाका. तर आतां जेवपाक जाय. जर तो काका बेगिना येयलो जाल्यार बरें आसा, नाल्यार जेवणाचेर बसले आनी उठचें पडलें जाल्यार मागीर प्रॉब्लम. तर त्या म्हणसर हांव कितें करता, ही पार्सलां जी आसा ती हांव व्हरून दवरता आनी धाकटेच व्हिडियो करतले. सद्या जितले पॉसिबल जाता तितले करतले, बाकी तुमी म्हाका समजून घेतलीच. सो हे पळय, हे व्हरून हांव आतां रुमान दवरता. हे पळय, सो गायज सांजची नाही 5:30 जाली आणि आता नाही व्हिडिओ हांव कंटिन्यू करता. तर एक्चुअली वदळच्यान म्हाका व्हिडिओ कंटिन्यू करून गावोकूच ना. आणि आता सांजची नाही आमी घरा कडेन येयल्या. म्हटल्यार सद्या पोरसान आसा आणि म्हाजो बॅकग्रावंड जो आसा तो असो आसा. म्हटल्यार जो मेरेन घर कंप्लीट जायना तो मेरेन तुमकां बॅकग्रावंड म्हजो असोच दिसतलो. सगळी कडेन सामान सगळी कडेन सिमिटाची पिशवे बी. तर सद्या पोरसान आसा कारण मम्मी मातशी झाडांचे हे करता, कटिंग बीन करता. मदींचो पावस ना न्हय, 2-3 दीस जाले. सो मातसो असो पडटा. सो मम्मी म्हणपाक लागली झाडां जी आसा ती मातशी कट करया आनी धालयो बीन आतां सद्या बरें जाल्ले आसा. सो ते बीन मातशें हे करया. तेका लागून सद्या घरा कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता आयचो व्हिडिओ न्हय म्हाका प्रॉपर असो करून गावोकूच ना. थोडो हांवें असो केलो. सो तरी बट केलो, तुमी समजूं शकता म्हाका ह्या गडबडीन ह्या कामाच्या हितून इतलो सुद्दां व्हिडिओ करप म्हाका लागून खूब हे म्हणटा तशें, कारण पॉसिबल जायना तेका लागून. सो दाखयता तुमकां मम्मी कितें करता ती. आनी मातसो रेस्ट सुद्दां केलो, म्हटल्यार एक न्हीद काडली हांवें, कारण काम करता करता तितलो रेस्ट सुद्दां गरजेचो न्हय तेका लागून. सो दाखयता पळय तुमकां. आनी आत्तां न्हय पावस पडून गेला, मातसो पावस पडटा. 2-3 दीस जाले कडक वत आसा सामकें. सो मातसो पडटा आनी वयता. तर गायज सद्या न्हय आमच्या पोरसाची कंडिशन पळय कशी आसा ती. म्हटल्यार वयरसून सिमेंट सुद्दां पडटा आनी त्याच बरोबर भरपूरशें सामान आसा. म्हटल्यार हे जे दिसता न्हय दाणे बिणे ते. आनी सद्या मम्मी हांगसर क्लीन करता आनी त्याच बरोबर हांगसर न्हय धालयो सुद्दां आसा. हे पळयात. सो तांकां आतां हे करूंक जाय, बडयो बीन सामकें हे करूंक जाय. आनी पक्ष्यांचो आवाज पळया, ग्रीन दिसता सामकें. आनी ही वांयगी जी आसा न्हय ती काडूंक आमकां टायमूच ना. काडून सुकयतली म्हटल्यार आतां भितर उदक सुद्दां गेलां आसतलें. सो अशा तरेन आसा पोरसाची कंडिशन. मम्मीन सगळीं झाडां कट केली, भरपूरशी कट केली आनी बाकीचे आसा न्हय ते आतां कट करता. हे पळय. आनी हे जे कपडे बांदलेले न्हय ते बीन आतां मम्मी सोडून उडयतली, कारण ते वोले जावन मागीर हे जाता न्हय तेका लागून. सो हो एक अपडेट आसा. सो हांव न्हय सद्या वेट करता. म्हटल्यार आमचो ते दीस जो स्लॅब जालो टॉयलेट बाथरुमाचो तेजे प्लेटी सुद्दां आतां काडपाक येवपाचे आसा. सो तेंची वाट पळयता केन्ना येता काय म्हणून. सो पळोवया आतां. 5:30 तर जावन गेली. येवन गेले ते एकदां. आनी फळयो बी आसा न्हय ते बीन काडूंक जाय. मागीर काल एकलो येयल्लो मेजरमेंट काडून गेलो. ते कसले मेजरमेंट आहा ते तुमकां कळटलें, जशें ब्लॉग येता तशें कळटलें. तर गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता, कारण हांव जाणा आयज म्हाका चड अशें शूट करून कांय गावूंक ना. आनी थोडोसो आयचो ब्लॉग जो आसा तो बोरींग सुद्दां आसलो. म्हटल्यार जसो एडजस्ट जाता तशें हांव थोडे शूट करता. तरी बट थोडे दीस तुमी समजून घेतली म्हाका खबर आसा. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्या म्हणसर देव बरें. बाय बाय.